बेतालभाटी बलात्कार केशींतल्या आरोपींचो फास्ट ट्रॅक कोर्टावरवीं न्याय निवाडो जावंक जाय म्हूण मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। आयतारा महिला काँग्रेस आनी कांय एक्टिव्हिस्टांनी आरोपीक आपले स्वाधीन दियात म्हूण जिल्लो पुलीस अधीक्षक कार्यालयाचेर मोर्चा काडून स्टंटूय केलो। गोंयांत आतां टुरिझम इंडस्ट्री काबार जावंक लागल्या म्हूण काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल्ड उलयता। आतां केस जर विचार केली जाल्यार अशें दिसता की टुरिस्ट जे येतात ते हांगा रेपूय करपाक लागले। हेंच हांव उलयतालो इतले दीस की वी शूड फोकस ऑन द क्वॉलिटी रेदर दॅन द क्वॉन्टिटी। असले टुरिस्ट आमकां दे आर नॉट वेलकम, ऑल्दो आमी मानतात की अतिथी देव भव म्हणून, पण असल्यांक आमी देव म्हणून जर मानूंक लागले जाल्यार आमचे बायलांक आमी सुरक्षा दिवंक पावचे ना। वी कॅनॉट डू विथ दीस टायप ऑफ पीपल आनी तांकां एक्झॅम्पलरी पनिशमेंट दिवपाची गरज आहा। गोंयान असलें चलचें ना, हें आमचे भारतान सिद्ध जावपाक जाय। हें कशें करतलो? एक म्हणल्यार केस फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय, बेगींतल्या बेगीन दे शूड गेट बी सेंटेन्स्ड। बायलां कडच्यान मार पडूंक जाय हांकां। पुलिसेन जर अत्याचार केला म्हणून जर कोण कंप्लेन करता जाल्यार ताची मागीर चिंतपाचें। हें एक कोणाक तरी खापावपाक सारकें जाय, नाजाल्यार ही मॅसेज वचची ना। एक्झॅम्पलरी पनिशमेंट इज द नीड ऑफ दॅट। गोंय महिला काँग्रेसीन आनी कांय एक्टिव्हिस्टांनी दक्षिण गोंय पुलीस कार्यालयाचेर मोर्चा काडलो। सुरवातीक आरोपींक आपल्या स्वाधीन करात म्हूण मागणी करपी काँग्रेसीन उपरांत सरकाराचेर टिका केली। What is going on in Goa? Is this Bihar or Jharkhand? This is Goa, peace loving Goa. It's famous for tourism. आमी लोकांक वेलकम करतात। आमी वेलकम करता म्हणल्यार तुमकां आमी सर्टिफिकेट दिवना की तुमी येतली आनी आमच्या चलयांक रेप करतली आनी वतली म्हणून। अरे हांचो आयज गव्हर्मेंट आसा बीजेपीचो हेडलेस जाल्लो आसा। बीजेपी गव्हर्मेंट इज अ हेडलेस चिकन। आयज 100 दीस काल कंप्लीट जाले पर्रीकरा। ही इज द फादर। पळोवपाक गेल्यार एक फॅमिलीत एकूच बापूय आसता, 3 बापूय असतात। भुरगीं कन्फ्यूज जातली खंयचो बापूय आपलो आनी तुजो म्हणून। वी शूड नॉट लूक at this incident in isolation. Why it is happening? Because our tourism policy is flawed. The type of tourism that we are promoting is wrong. We are promoting casinos. In the name of casino, there is black money, there is drugs, sex trade, rapes. So this has to be seen in totality, holistically. Goa is in a danger. Goa is already being known as the sex capital in India. It is a sin city. Panjim is a sin city. So we congratulated the police and we have also told them that in case there is any pressure from the government or any political side, Goincho Awaz will take to the streets to ensure all this is exposed. काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा गोंयांत मायनिंग काबार जाल्यार आतां टुरिझमय जाता। Government has failed on all fronts, and one of the front they have failed is the tourism. It's already one year complete and 100 days without the chief minister. Industry is suffering. Even if you go for jaunts at the cost of the exchequer and you do something for the industry is another story. Kaina, think jetties, anek jetty start kotni, art and culture anek jetty kotta. Sogli jetty hai te sogli casino dile already. Sogli casino jetty dilo. बेताळभाटी कमी लोक येवपी दर्यावेळ, लोकांनी थंय रातचे वेळार शक्यतो येवचे न्ही म्हूण बेताळभाटीचो सरपंचाचें आव्हान। पूण हांव हो इन्सिडंट घडला आफ्टर 9:30 म्हाका सांग इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे ते भाशेन आफ्टर 9:30 आनी ही बीच जावन आसा एक लोनली प्लेस। म्हणटच हांव मागोतां ह्या लोनली प्लेसींत जे विजिटर्स येताय तेमी आफ्टर 7 or 7:30 हांगासर रावना जावपाक। आनीक हांव तांच्या पेरंट्सांकूय अपील करता। प्रुडंटा खातीर सावयर डायस। फातोड्ड्याक गोंयच्या पयल्याच फार्मर्स मार्केटाचें उक्तावण जालें। हे मार्केटांत फकत गोंयकार शेतकाराचोच घरा रोयिल्लो व्यापार विकूंक मेळटलो। गोंया भायल्यांक थंय बसपाक मेळचें ना। पावसा उपरांत हे मार्केट खंय फूल फ्लॅश सुरू जातलें। आमचे फातोड्डेकारांक परबी दिता, कित्याक आज अशें दिसता की हो फार्मर मार्केट बरें झरून लास्टाक इनॉग्रेटसो जाता। सो ताजे खातीर तुमकां सगळ्यांक हांव परबी दिता पयले सुवातेर। देव बरें करूं म्हणटा बाब प्रिन्साक, कित्याक तांणी ही जमीन आमकां दिली। हें मार्केट करतना खूब त्रासूय बी जाले। कोणाक कितें खबरो सांगला हांगा मॉल येवपाचो आहा म्हणून।
तो मॉल नासतना मार्केट एकदांची सुरवात जाली. कित्याक हे पयलोच एक एक्सपेरिमेंट आहा, एक प्रयोग, नवो प्रयोग की लोकल शेतकार, स्थानिक शेतकार जो आहा ताका आपलो व्यापार विकपाक जागो नासता, तो रस्त्यार उबो रावता तेन्ना ताका म्युनिसिपालिटी फाटल्यान लागता. आतां फातोर्डान हें जायना, पूण स्थानिक शेतकारां खातीर एक मार्केट आसचें. हे जाग्यार स्थानिक लोक येवन एक एक्टिविटी सेंटर कशें जावचें हो आमचो उद्देश आशिल्लो. आनी हांगा जे विकतले ते फकत गोंयकारूच आसतलो, एकलोय भायलो मनीस आसचो ना. प्रोडक्ट जो कितें आसतलो, व्यापार जो आसतलो तो फकत गोंयकार आसतलो. हातून कांय आपोल आनी केळीं भायलीं हाडून विकूंक मेळची ना. जी घरान रोयल्या त्योच वस्तू विकपा खातीर हें मार्केट केल्लें आहा आनी हें तुमच्या खातीर केल्लें आहा. फार्मर्स मार्केटाच्या सुवातेत भुरग्यां खातीर समर कॅम्पूय जालो. फुडाराकूय थंय भुरग्यां खातीर असल्यो कार्यावळी जातल्यो. बाकीचो स्पेस आमी फार्मर्सा हाफ फॉर क्रिएटिविटी एंड अदर एक्टिविटीज आमी दवरला. सो म्हजी आयडिया आसा की एवरी वीकेंड kids should join here to learn new techniques, the abstract art, whatever they see in the nature, they can create into an art out of it. Altogether there was 75. And this has come forward none other than from Madam Usha Sadesai. First of all, we need to thank her for this lovely initiative what they have taken forward. And it's been a great occasion so far from past 5 days. So many kids coming here, so much of live environment, and it's really nice. Looking forward to go ahead with the same thing. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष शरद पवारान आयतारा गोंयांत आयिल्ले कडेन गोंयचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा कडेन लोकसभा वेंचणुकेचेर चर्चा केली. लोकसभेत गोंयांत स्वतंत्र वचप काय कोणाबरोबर युती करप ताचेर खंय 7 जूनाक निर्णायक चर्चा मुंबय जातली. बसकेक पवार, सुजे फिलिप डिसोजा आनी प्रफुल्ल पटेल आसतले. गोंयच्यान सावंतवाडी वचपाक आयिल्ले कडेन जुजे फिलिप डिसोजान शरद पवाराक दाबोळे विमानतळाचेर येवकार दिलो. ह्या वेळार पक्षाचो आनीक एक फुडारी प्रफुल्ल हेदे आशिल्लो. पार्टीचो लिडर सुप्रिमो शरद पवारजी हो आयज गोंया येयल्लो. ताका हांवें रिसीव केले आनी थोडोसो उगत सुमार आमी एक VIP लॉजान बसले आनी थिंगा आमचें एक डिस्कशन जालें ही की पार्टी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कशी मुखार व्हरची. आनी ते हेजेर आमी एक टायम आमी थारायलो की फायनल डिस्कशन ते हेजेर एक बॉम्बे मिटींग घेवची म्हणून बाय नेक्स्ट मंथ जुनान सुमार 7 जून. सो ते मिटींगेक आमचो प्रफुल्ल पटेल जी आसतलो, हांवें आसतलो आनीक एक 2 जाण लिडर महाराष्ट्राचे हांगा आसतले. सो ते हेजेर आमचें एक फॉर्मली डिस्कशन ते मिटींगेक जातलें आनी तेच मिटींग घेवन आमी फायनल आमी आमचे मुवमेंट जो नॅशनल काँग्रेस पार्टीचे आमी गोंया आमचे सुरवात जातली. की जरी तर कोलिशन वो कितें करता जाल्यार हे सुरवात पयलेंच जावपाक जाय. जे लास्ट मिनीट आमी धांवप ना. आनी जे कॅन्डिडेट जे कोण आहाय तेणी सुरवात आपलें काम पयलेंच स्टार्ट करपाक जाय. जे गोंयचें जे आयज कशें आहा, सिट्युएशन कशें आहा, आमी कितें करपाक जाय, कशें मुखार वचपाक जाय, कसली आमकां गरज आहा, हें हांवें सगळें ब्रिफींग आयज शरद पवार साहेबाक दिलां. आनी हेच ब्रिफींगाचेर आयज आमचें एक डिस्कशन जालां आनी हेच डिस्कशन जावन आयज आमी एक फायनल जी मिटींग ऑन 7 जून घेवची म्हणून आमी थारायलां. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.